दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन परत एकदा फुटून उदकाची नाशाडी चालू जाल्या। फाटल्या आयतारा गोकुळवाडी सरवण वाठारांत ही पायपलायन फुटिल्ली। उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान उदक व्हांवपाचे बंद जाल्ले। दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक गोकुळवाडो सरवण वाठारात परत एक फावट उदकाची पायपलायन फुटपाचो प्रकार घडला। सप्तका पयलीं म्हळ्यार फाटले 17 तारखेक ही पायपलायन फुटून तातूंतल्यान व्हडा प्रमाणांत उदकाची नाशाडी जाल्ली। मात दुसरे दिसाच्यान हे पायपलायनींतल्यान उदक व्हांवपाचे बंद जाल्ले। मात आता 8 दिसां भितर परत एक फावट एकेच सुवातीचेर ही पायपलायन फुटिल्ल्यान हे पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली काय ना ते विशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। ह्या प्रकाराक लागून उदका पुरवण खात्याची घाळपणां मात उक्ताडार आयिल्ली आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल आयतारा राती उसरा ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा। हे पायपलायनींतल्यान सध्या उदकाची नाशाडी चालू जाल्ली आसा। उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवत आसा। अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर ही पायपलायन परत फुटल्या ताका लागूनच उदका पुरवण खात्याचें कार्यालय आसा। आता पळोवचें पडटलें हे पायपलायनीची केन्ना दुरुस्ती जाता ती आनी हे पायपलायनींतल्यान जावपी उदकाची नाशाडी केन्ना बंद जाता ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।